सालसेट अपडेट. सालसेट भागात मडगांव आणि फातोड्डा कोविडाचो हॉटस्पॉट जाल्लो, पूण आतां कांय दीस जाले केसीस देंवपाक लागल्यात. आयज केसीस 2510 आसात. हेर भागांनी केसीस अश्यो आसात. बाली कुंकोली 527 केसी, कणसावली 1015, चिंचिणी 490, कुर्तोली 625 केसीस, लोतोली 920 केसीस आणि नावेली 640 केसीस. 5,000 रुपये संस्था हाणें राय हांगासर 32 बेडेड कोविड सेंटर काल इनॉग्रेट केला. सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्च बेनावली आणि गोवा डायमेन्शन हांणी बेनावली पॅरिश हॉलांत कोविड सेंटर केला. मारगांव म्युनिसिपालिटी नावेली फातोड्डा इंडोर स्टेडियम आणि फातोड्डा नेहरू स्टेडियम हांगासर 25 बेडाचो कोविड सेंटर ओपन करपाची आसा. गोंयचो एक्स सीएम आणि बारालेचो आमदार चची आलेमांव कोलवा आणि वार्का गांवांत कोविड सेंटर ओपन करपाची तयारी करता. काल गव्हर्मेंट ऑफिशियलांक घेवन तांणी जाग्याचे इन्स्पेक्शन केलें. राया पॅरिश आणि राया पॅरिश यूथ राया गांवांत कोविड सेंटर ओपन करतात. काल एंटनी बार्बोजा एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ GFA आणि XZP मॉरिनो रिबेलो हाणें राय गांवच्या 5 विभागाक कोविड सेंटराक लागतात त्यो गरजेच्यो वस्तू भेटयल्यो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पेशंट्स एडमीट आसात, तांकां ताच्यो फॅमिली तांचे कपडे आनी हेर गरजेच्यो वस्तू दिवंक सोदतात. तांणी आतां सांजे 6:30 वरांचेर ते सांजे 8:30 वरां मेरेन ही पार्सलां व्हरून मेन गेटीक सेक्युरिटी लागीं दिवंक जातात. सेक्युरिटी मागीर ते पेशंटांक व्हरून दितले.